रुमडामळ दवर्ली पंचायत वांगड्यांमदी आरोप प्रत्यारोप गैर चल्ला। त्या बोवाळात महत्वाचे मुद्दे कुशीक पडल्यात। या वाठारातल्या गटारांची वाईट अवस्था झाल्या। पावसाचे उदक रस्त्यार साठवला, पण थंय पळोवपाक मेळटा ती ब्लेम गेम। पंचायत वाठारात कसलीच कामां जायनात अशें निरशॉन सांगता रुमडामळ दवर्लेचो पंच वांगडी विनायक वळवयकार। जाल्यार रुमडामळ दवर्लेचो सरपंच हे कशेच मानून घेवपाक तयार ना। ताणे बाबत कामांचेर बोट दवरला। त्याच्या ह्या गैरात लोकांक गरजे भायर तुमिल्ल्या गटाराचो त्रास सोंसचो पडटा, ते कडेन कोणूच लक्ष दिना। आयज म्हाका खूब वायट दिसता, कारण आयज आमची पंचायत इतली हेल्पलेस आसा। आमचो गोंय सरकार आमकां इतलो सपोर्ट दिता, वाड्या डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमकां फंड्स दिता, स्पेशल फंड दिता। पण आयज आमची पंचायत ल्हानसो गटर साफ करपाक पावना। त्यामुळे आयज आमच्या एरियेन टोटल वॉटर लॉगिंग जाला। हांवें भरपूर वेळा सरपंचाक आमच्या सेक्रेटरीक सांगलें की हांगा वॉटर लॉगिंग जाता, येवन पळोवचें। आनी सेक्रेटरीन म्हाका आश्वासन दिलें की आपूण तुका 2-3 लेबर दिता आनी हें क्लियर करून घे। ते उपरांत हांवें आमच्या मनशाक इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी काम करपाक लायलें, पण सरपंचान आडयलें आनी 2-3 दिसान ती इन्स्पेक्शनाक आयली। ज्या टायमार इन्स्पेक्शनाक आयली त्या टायमार म्हणपाक लागली हांगा गरज ना। कित्याक गरज हांगा लेबर घालपाची? फक्त गेटी कडेन 2 लेबर घालया आनी क्लीन करया। पण हो जितलो 50 मिटरचो जो लेंथ आसा पळय, हो क्लीन कोण करतलो? हांगा आमचे धंदेकार भाव आसा, तांकां खुबसो प्रॉब्लेम जाता। हो 10 मिटरचो रोड आसा पळय, तो टोटल उदकान कवर जाता। आनी जेन्ना 4 व्हिलर या 2 व्हिलर जेन्ना पास जाता पळय, ते उदक आसा पळय टोटल तेंच्या दुकानांनी वयता, तांकां काम करपाक मेळना। और हम लोग गटर क्लीनिंग के लिए 15,000 दिए थे, तो 15,000 देने के बावजूद अगर उसको चाहिए था तो ये इमरजेंसी वो कर ले सकता था। ये मुझे नहीं लगता कि अभी ये 1 साल का है, मुझे लगता है कि 4-5 साल का होगा ये शायद काम करना है। अगर वो उससे पहले भी वो सरपंच था, पहले से ये मेंबर है, तो वो सब अपने वार्ड वाइज देख के सब क्लीन कर सकता था। ये जो बार बार ये करता है ना, इल्जाम लगाता है हम पे कि सरपंच ने और मेंबर ने हमारा कुछ काम किया नहीं, हमको कुछ ये करते नहीं। एक्चुअली देखने को जाएंगे ना तो सब मेंबर से ज्यादा काम तो इसका ही हुआ है। मतलब इसका वार्ड नंबर 3 में जो खर्चा हुआ है सब में ज्यादा ये विनायक वड़वायकर का ही है। उसका कितना है? और एक कोटेशन है उसका 91,500 कुछ है, वो भी पास होने वाला है उसका। एक्चुअली वो मिला के और 86,500 कुछ है, टोटल मिला के उसका 1.5 लाख कुछ खर्चा हो रहा है। आणि हो गटर पळोवपाक गेल्यार हो गटर आहा न्हू, म्हाका दिसता 5 वर्सां जाली हांव केन्ना उपयोगूच ना। आतां ही सरपंच केन्ना जालें? 1 वर्स जालें। 1 वर्स तिका हांगा नॉलेज पासून ना। तूं मेंबर जाल्यार तुका नॉलेज आसपाक जाय, खंय काम करपाक। तूं इतले लेबर व्हरता, खंय घालता ते लेबर? काम जावपा जाय न्हू। आतां ताका विचारता म्हण तो आतां सरपंचाचें एलिगेशन, लास्ट टायम ताणें खूब एलिगेशन घातलें, सरपंच करप्शन हे। ती नवी, ताका कितें खबर? ए आनी बी खबर ना पंचायती करप्शन कशी करतली। आतां हें कितें जालां, सरपंच स्ट्रीक आसा, सरपंच कोणा मिस्टेक कोणा पयशे दिना, कितें आहा तें ट्रान्सपरंट येवपा जाय आनी व्हरपा जाय। ताका लागून सगळ्यांची हांगा कितें हेराफेरी जातालें तें सगळें बंद जालां। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, मनीष परब आनी निखिल जल्मी।